सेरा मीच गोंयकार आतां रावता लंडन शारांत. म्हजी मुलाकात जाल्या क्रिस अर्मान प्रेझेंटेशन आनी बासुबास जाल्या ते प्रमाणे क्रिस अर्मान बाबान सिरतेस केला. हांव तुमची नवी प्रेझेंटर जातली. आदले आनी आतांचे सगळेच कलाकार गोंयचे दोन सोनवाराक A Saturday night presentation. क्रिस अर्मान बाबाची ओळख करपाची गरज ना. सगळो ताका वळखतात हालींच ताणें यूट्यूब चॅनलाचेर आमचे गोवा आमचे कलाकार हातूंत ताणें 6 कलाकाराची इंटरव्यू केल्या आनी आतां दुसरी कार्यावळ सुरू करता. आदले आनी आतांचे सगळेच कलाकार गोंयचे A Saturday night presentation. हातूंत तुमकां पळोवंक मेळटली आदली तशीच नवी कांतारां आनी फिल्मां. सोच म्हणटा तुमी मानून घेतली म्हणून हांव रुचिका सेरा सगळ्यांक तुमकां मोगाचो येवकार दिता आनी सुरू करता सांतान पेगादाची DVD फिल्म ताचें नांव American Dollar. Please like, share and subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell button to get notified whenever we post a new video. काम रे सारकें चड काम सारकोच तोपला. Guarda, chop, chop, chop. Zataré, pode ir rápido. Jesus, tu quer que soltar? Ciao, de cum pion su segna. Ciao, de cum pion su segna. Ciao, tord gani. जरी तर आमचो जिजस हांगासर आसलो जाल्यार आयज आमच्या संगताक हांगा बसून शॉप येतलो आसलो न्ही. वय माय जिजस आमचो खूब उगडास करता आसतलो आनी आमचेच पुरी बोटीर च्या पियेता आसतलो. भयणी म्हजे म्हाका तुमचो उगडास येता आनीक च्या देखून पिवंक आमकां टायम ना. असो मोगाचो भाव आमचे मदीं ना म्हणून सदांच तुज्या उगडासान आसतली आनी जितले फावटी तुज्या चिन्नाचो भार पडोन तूं तुज्या कपलाक हात लायतलो तितले फावटी हे तुज्या भयणीचो उगडास कोण आमी तुजे पासून सदांच मागता. 얼굴이 너무 까불래니
इलेशे मारिया पयलीं चल ब्रादर आई मुको पयशे तू हारी गयो आवाज हारी गयो काल हारी कलर ना हाल तू हांव ओके आठवण कर माझे गुड मॉर्निंग पद्राव गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आता कोणा किती होय आता उगवला आम्ही पॉइंट बुजतानो तुम सांग पहिले केस चलता बारो चला तुम्ही आलो रे तुमची देवा कृपेन तुमच्या लागून हांव तेरे पाते उगडला तुमच्या पात्यान उगवला आणि म्हाका सोडना काय मातशें सांबाळे तू पिशाळे हांव सोडायलो रे आमी बार बरा सोडले बाराचे हवा कित पडा हावपा काय कोण मरे चिती लावून 5 अकल बाजी गुड हालचा हवा कित्याक रे तितले न्हू पात्रांव जात जाल्यार एक चोड काउंटराचेर धरपा ट्राय कर जिकील तू काल एक ठेवले कामार अप्पू सांगता हिंगा धरपा न्हू हा बील हांव जिखपा तूं ना कित्याक बिल रे बील रे हांव कित्याक चोवपा बरें दिसता मरे हे चोवपा सारके चड बरें दिसताले चड बरें आणि धोरपा जर धोरले जिकलो मरे तू आनी बील रे हांव कित्याक बिल रे तू तें जिखोताले हांव पेडे जायत म्हण म्हणजे मुखे बारा गिरायक जायनासतना त्या चेडवाकू चड गिरायक जायत म्हण बार बेल सारको ओरिजिनल बरो शेव्यो पात्रांव जात जाल्यार न्हू चोड धरपा ट्राय कर मुगे फूल गिरायक तुका सकाळी 8 ती राती 8 चोय पात्रांव पयलो सांगता देंपरा वयर बोत करून मेळपा ना जेंच्या वयर पडशी तूं जेंच्या वस आम दोगांय गिरायक करतली म्हाका एक सांग तूं काजाळ न्ही रे तुगे बाय ल्हान न्हू पात्रांव ती बाय मुडाय ते पेपरे मरे दीस भर पेरे 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 करीत आसता आं एक पे गेल्या पुरो मागीर हांवें कळ्ळें पेरे 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 बाय हो बरा सोर मुळो कित्तो ती हो बरा कितलो कितलो सोर आसा तो सोरा टेस्ट हो बरा माजर मरे सारकेची पूण मात्र एक सांगू तुका कितें जात जाल्यार हात ट्राय कर एक चोड धरपा गा जिकील तूं येलास कित्याक मुगे तुका आपण हुळस मरे गुडगुडोनी एक सांग आती त्यात बरे स्ट्रॉंग कंट्री किती स्ट्रॉंग सारखे स्ट्रॉंग कंट्री अरे ओतिक सो पडते सले सारखे सारखे प्युअर मुगे आली पुसो हाव वाट पॉइंट आला ब्रदर वाट म्हणजे आली मोरी ओय समोर भेटला तू बरं म्हणून ना ते भेटला ते मेले रे ते ओय या दुसरे एक काम कर एक खोडा झाले एक कोला दोन छोडा आमोसो फोटो पत्रम ग्लास मध्ये बाहेर पिया पकडे या तुझी मुलगी बोली नाही कोण मानू अरे आले वर दिले ग्लास बरोबर क्लीन आहे रे पत्र पण मशी मारी का आले अरे सोडा कसा त्याचे घेतला तू सारा हाड मारून पत्रम सुंदर आहे दोन्ही गत्रा Yes. Atrás. Allí, perdón. El last stop. Anda, last. Brother. आज बिल्कुल हारे को पास आया हूँ Sure, Mari. काल है हारे कर लो अरे हम पैसे घेणे पैसे हम घेणे ना पैसे आज आणणार चोडून नाही चोड विष्णू हा खाली चोड बिचे आल्या खाली सकाळी आहे नु रात्री को होईचे ओके चल अनेक आपण निमांड सांगल्यावर लास्ट फॉर द रोड लास्ट फॉर द रोड पात्रांव
आमकां एक खापड राडी होय आणि एक आपण एक स्टुडंट कोला बाहेर येता तू गेली अरे तुझे बाहेर येता Golden bar at the rest. Inge boss on rest घेताय? बा तेच आहे पप्पाचे काम करतो रे तू. तू बरे माग सांगतो आपण काम होईल म्हणून. हे काम? अगो बाईले तू आणि बाराचे रे बाई बाराचे ताई ओ सांगता येई नाही म्हणून. हा? अगो गाव पुरी रोटली भुरगी रोटली? तुझी भुरगी रोटली तू सांगतोय ते का? तू काय बरे सांगले? हे चारी जागा भुरग्या कास्ती काढ नको जास्त ना म्हणून. अगो बाईले धाकटे आणि पूर्ण तोंड झालो तू असली का रे बाईले बाय हात उठी जेवण सारखं पडागे बाहेर रे. ऍक्च्युली ब्रादरा के बाहेर नको मग ब्रादरा के बाहेर ब्रादर नको मग होय ऍक्च्युली आम येऊपा आले बाईस झाले आज बाईस स्वतः मी अहो पाहू नको जगा तू पावायच्या बरा किती हात का भरती का रे पावायचा हा नको बाईले स्वयं बाहेर नका सांग मारायला नको निघाश. गारो असतो देवा तिकू तू काय सांग तू असं हे हे किती गेल रे हे आपण राग गेला आई गेला नका नको बेटा. हे बाईले हे अरे सर कल्पना हो सावना बाई सर भी नाही कोण सांगला काय सांगती नाही म्हणून तू सांगा का ऐसे अगो बाईले तू सांगितलं बाहेर एवढा काम सांगा हे मात्र सोय एकूच आपला जीव काढलो कल्पना त्या जीवला लागतो आपण तू सांग काय करायला पाहिजे हे काय औषध आपण करतो. पात्र बाईले सर भी नाही कोण सांगत एक पात्र सोय एक बाई अगो बाई सर एक पात्र सोय बाई सर दिना का हो नाही पात्र सोय कळे तू एक खूप गोट मला तुझ पट असवट मग तू बाट माली आणि ओ सर पिवपा आम केसो त्रास पडायते फकत आम सांगाय जेन्ना आमी पिवन येताय तेन्ना तुझ न्हू सगळे भेटते बायलो ओ सर पिवपा तू त्रास पडते फकत आम सांगाय आणि देव जाणा मरे ब्रदर ओय 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 हाय डॅनी हाय तू कसो आसा आसा बरो तूं कसो आसा रे हां बरो आसा मागीर काम बाग कशें चलता काम चलता बरें आनी घरची बी बरी आसा मरे? सगळी बरी आसा तुजी घरची कशी आसा बरी तुजी बरें नेट वयला मरे फुलांची शॉप हय म्हाका बरें दिसता तें करपाक अशें तूं अमेरिकन लोकांक तुजी नक्षा दाखोवन फुलां दाखोवन तूं तांकां खुशाल दवरतात हय आनी आमकांय बरें दिसता अशें गोंयकारांक कितें केल्यार कमावंक येता रे गोंयांत तूं अशें कितें हांव बी तशेंच चिंतलो एक्चुली 2-3 वेळाची मारून गोंयांत सेटल जावपाक कित्याक हांव फॅमिली खूब मोग करता सो बरी आसा तुजी योजना थँक्यू अशें केल्यार तूं जाता तुजें गोंयांत रावन कितें करून आमच्या भुरग्यांक सांगता हय म्हाका तशेंच करून दाखय फ्युचरान चल तुका म्हाजें शॉप दाखयता ही लोटस आमची देव जाणा इंडियाचें नॅशनल फूड डॅनी सांगताले ती सारकी गजाल आसा तो आपल्या बायल्या भुरग्या सांगता तो गोंयांत रावंक सोदता होय आमकां फामील जाय न्हू जिजस विचारता म्हणून नाका जायनाका हांवें आयकलां तुजी भयण बरी शिकलेली म्हणून आनी तें बरें रेस्पेदाचें चेडूं म्हणून अशें म्हणून म्हाका तुमचो शेजारचो टोनी सांगतालो जोझफ म्हजे मायन म्हजे भयणीक आनी म्हाका गोश्ट करून वाडयल्या
म्हजो पाय हांव भुरगोच आसतना हांव संवसार सोडून गेलो. जिजस म्हजी मामी डॅडी आशिता म्हजो बरो फुडार करून आनी ती येवजितात म्हाका जाता तितले बेगीन काजार करून देखून म्हाका खोशी आसा तुजे भयणी लागी काजार करून. जोझफ हांव तुका जायतीं वर्सां वळखता. म्हजी कसलीच आडकून ना. तूं गोंयांत गेलो म्हणटच पयलो म्हजे मायक आनी म्हजे भयणीक ताचें नांव जावन आसा इब्राहीम. राव आले रे पळय तुका हांवें कितें हाडलां पळय तें. किती हाडला मायची वखदां घेवन आयला पूण डॉलराची सट लागल्या म्हणून आमकां मिठाय वांटूक आयला. ची 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 मोटराचें इंजीन गरम जातकच उदक सुट्टा आनी त्या रेडिएटरांतल्यान गरमी भायर सरता म्हणटकच इंजीन बंद करून तातूंत उदक घालूंक जाय थोडाय मेळोंक. थोडे आपले कुडीक थोडाय मेळोंक कॉटन कपड्यांचो वापर करतात जिवाक सवस काय मेळोंक. पूण थोडे आपली बोडसाण गरम म्हणून दुसऱ्याच्या कश्टाचे पयशे आपल्या बोडसाण घालून भोंवतात. हांव म्हजो कायदो करता आनी तुजे भावाचें उतर सांबाळटा. उतर खंयच्या पुस्तकात बरयलेलें आसा पयशे आसोन पोटाचे बुकेन भरचे म्हूण. खंयच्या पुस्तकात बरयलेलें आसा पयशे आसोन दुयेंसान जीव रिस्कार घालचो म्हूण. हांव तुका तें सांग करतालो पूण तुवें म्हाका चान्स दिवंक ना. पळय वेलेरी तुज्या भावान एका फ्रेंडा लागीं दिवन 20,000 धाडल्यात म्हणटकच हांव तुका सांगूंक सोदतां तूं पयशे वचोन ते घे. हांव जाणा तुमकां पयशांची गरज आसा म्हणून. आनी तूं जाणा वेलेरी पळय हांवें तुका मोगान भेट हाडल्या. अरे इतलो देव जिजसान धाडलेल्या डॉलरांचो तूं आपूण हेरगिरी जावन रावला आनी कांयच तूं म्हाका कित्याक सांगता ते पयशे हाडूंक वच म्हणून. हांव वचोंक तयार ना. म्हजी मायची परवानगी नासतना हांव कसलेंच काम करूंक सोदिना. तुका लागून म्हजी माय दुयेंत आसतना परत कामाक वचोंक लागल्या. आतां जाय जाल्यार ती परत येसोर राव. वेलेरी सहज काय जावन आसा शांती तुज्या बेजाक. आनी म्हाका जाय वेलेरी ते पयशे तुवें तुज्या मायच्या वखदांक मोडलेले आनी जरी तर ते पयशे तुज्या मायक तुवें दाखयले जाल्यार ती एकदम खुशाल जातली ते पयशे आपल्या पुताचे म्हणून. वेलेरी आनी तिका खुशाल करूंक आनी तिका सांबाळची वेलेरी हांवें तुज्या बोऱ्याक सांगलां देखून जरी तर तूं मायचें बरें चिंतिना जाल्यार हांव वेता. गूड बाय. राव पूण म्हजी माय खबर आसतना हांव गेलें जाल्यार आनी कांयच ना. फकत एकूच उपाय आसा आनी तो म्हटल्यार रोमियो हांगा ये. वगत जालो न्हय. थोडोच वेळ झाला. आय एम सॉरी. पळय हांवें सांगलेले भाशेन काम जावंक जाय. हे 20,000 व्हर आनी ताका दी आनी तेच परी एक भाड्याची गाडी कर आनी तुज्या बरी व्हर आनी उपरांत तुजें काम जातकच हे 20,000 दिवन जातकच तूं गाडयेन ताका बसय आनी घरा लागीं पावय. ओके ओके गुड लक. थँक्यू. तुवें सगळेंच करीन जातलें. कांय भिवपाची गरज ना. सगळें सारकें जातलें. वय 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 ना 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 आतां मातशें हांव बिजी आसा. कोण येवचो आसा. वय 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 कोण येवचो आसा. उपरांत तुका हांव फोन करता. एकलो येवन गेलो. जिजसान एकल्याक धाडलेलो पूण ताका हांवें कसो पागारान फारयलो तो हांव एकलोच धाडा. आतां दुसरो येवचो आसा. पळोवया तो कितें सांगता तो. तुवें म्हाका हांगासर कित्याक आपूण धाडलो. चड बरें जाल्यार तुवें म्हाका फोन करून जाणा तर कितें. पळय
हांव तुका वॅलेरी वयर कितें सांगूंक सोदतालो. वॅलेरी वयर कितें सांगूंक सोदतालो? वॅलेरी जावन आसा एकदम बरें गुणाचें चेडूं आनी ताचो भाव जिजस वॉज अ गूड आर्मी. आनी हांव जाणा ते भाशेन तो म्हाका केन्नाच उलोवचो ना. वॅलेरी एकदम बरें गुणाचें चेडूं. हांव जाणा तें बरें गुणाचें चेडूं म्हणून. देखूनच हांव तुका दाखोवंक सोदतां तें कसलें चेडूं पळय तें. तुका पळोवंक जाय न्हय ताजी नाटकां. तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें हांव कांयच सोदलोच ना. दोळ्यांनी पळयले बगत तूं कांयच समजतलो ना. देखून आतां हांगा पळय, उपरांत तुका सगळें सुटावें जातलें. जाणा तरी कितें म्हाका सुटावें करून सांग न्हय. तुका सुटावें करून सांगचे आदीं हांगा ये आनी पळय हें नाटक. पळयलां तुवें? एकदम बरें जालें तुवें सोत कितें तें म्हाका कुरीत करूं. तातूंत हांव म्हज्या जिवितांत फटवतलो आसलो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तें तर आमी केन्नाय मेळचे, मोग आसून. हाकाच म्हणटात, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड. आता हे पैसे घेऊन हांव म्हजी मायची वखदां हाडटली, म्हजी मायक साडी हाडटली आनी घरांतलो सगळो देसपेस करतली. आता तूं खुशाल न्हय? होय, हांव खुशाल कित्याक? तुवें हे पयशे वचोन थिंगा हाडले म्हणून. हांव खुशाल कित्याक? हे पयशांची म्हाका गरज आसली देखून. हे ते पयशे म्हजे लागीं दी. ते पयशे म्हजे. म्हाका म्हज्या मायची वखदां हाडूंक जाय. तशें करिना काय प्लीज? ची 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 ची. वालेरी, हे पयशे तुजे न्हय, हे पयशे जावन आसात म्हजे. जरी तर हाजे वयर तुवें मांयक कितेंय सांगत जाल्यार हांव तुजे मांयक सगलें सांगतलो. कसली खबर? सांगतलो तिका. तूं तिका सांगनातलें घरांतलें भायर सरून गेलें म्हणून. हांव तिका सांगतलो तूं एका काजारी दादल्या बराबर एका कारान बसोन घरा आयलें म्हणून. आनी हें सांगतकूच तुजे मांयक शॉक जातलो. देखून तूं तिका कांयच सांगचें ना. म्हजे मायक शॉक जातलो. तशें करिना काय? हांव तुज्या पांयां पडटा. म्हजे मायक नाटक आसतली. खबर सांगू नाका. वेलेरी, हांवें तुका सांगलां तूं मांयक कांयच सांगचें ना म्हणून. जरी तर तुवें मांयक सांगलें जाल्यार हांव सगळी खबर मांयक सांगतलो. देखून ओगी राव. हाकाच म्हणटात, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड. तशें करिना काय? कुशन ब्रदर कसा रे तू कितको कोणे हिंगा म्हणून घराला गेलो सदू भावीन सांगला हिंगा म्हणून किती कुत्रे वाग्यो गेले रे सुंगदा ओय व्हडली गव्हर्नमेंटाक लून गेला. बर केले ब्रदर बर केले. कितें जाला करूंक जाय. आरे आतां तुगे चोख जा भुरगी हाय. ओय यो कितें मारया ब्रदर बर सोडलां सर सोडो बर मनीस जाला कितें मारया मरे ना कित्याक हांव मारून गेलो जाल्यार भायर चौगूच जावन भुरग्यांक घेवन येता बाराचेर लागून सोडो. बर केलें हांवें सोडो. तूं सोडो पळय बेश्टो चोयता हांव तुजें मन मारया म्हूण. बायलेन सांगलें म्हाका सर बर सोड मगो तुवें. पूण राव रे ब्रदर कितें 20,000 रुपया नुस्तें पळालो खूंय गेल्लो? ग्रँड रोड पळय ग्रँड रोड गेलो मरे हांव. ग्रँड रोड म्हणल्यार कितें जालें रे? ग्रँड रोड पळय ग्रँड रोड कितें जालें रे? तूं ग्रँड रोड गेल्लो? पळय कोण रे ग्रँड रोड? मातशें ना चोळा की हेच ते तुमगे चुकत ते. तुम्ही ग्रँड रोड गेल म्हणून रोखडो सलमत आहे. मातशें ना चेडो हाय थिंग आमी गोरचे गेल्ले म्हणून. बाबा
हांव थिंग वचोना ग्रँड रोड म्हणचे कोणाक गेल्लो ग्रँड रोड गेलो माम रावता हांव मामा होबरी गेल्लो मम्मा होबरेकू मामा पॅरलायज जाल रे मुगेल्या होबरी गेलो ब्रदर सॉरी हांव बोलद्या समजिलो अशें गो मरे हाटी जाताले गोंया कोणी बायणा गेलो म्हूण सांगले न्हू लोक गोरजे गेलो म्हूण सजमताले पूण बायणा जाय जाणांगे सोयरे थोडे मागीर लोजेन बायणा गेलो म्हणले पणजी गेलो म्हणटाले चोय ब्रदर वाक्यांक गिरायक बीन जाय जाल्यार म्हाका हाड हांव चोयतलो पूण तूं जाणा म्हाक पडे बोमोस येता असो पड त्रास जाले न्हू तुका त्रास जाले सॉलिड त्रास कसो त्रास रे ब्रदर बोमोय वयता सोडा हांव बासीन गेलोलो येता सोडा हांव ट्रेनीन येयला पूण हांव ट्रेनीन पड येयला न्हू लास्ट हेज मुखार म्हाका ट्रेन म्हणटायची आनी केन्ना नाका कित्याक रे ब्रदर केसो त्रास रे ट्रेनीक शी आवयस आनी ट्रेन उतर म्हूण हांव सदां हांव तोंडा केन्ना घेवपाचो ना ट्रेनीत त्रास वय तिकेट मेळोना तिकेट आहलो मुकोडे पण पाकीट मारलें पाकीट मुगे सोंपेपणी मारूं मेळना मुगे पाकीट भितर बेडरूमा आसता जाल्यार तूं ट्रेनीक कित्याक नाका रे अरे न्हिदपा तिकेट काडोय न्हिदपा तिकेट पाळपणा सांगीन देखू म्हाका सकयल न्हिदपा तिकेट दिली सकयल न्हिदपा तिकेट दिली कितें काय म्हणल्यार वयर न्हिदपा तिकेट दिले तिसरे माळयेचे आनी तूं जाणा म्हाका रातीचे पोतून मुतूं जाता सुय म्हाका एक राती 12-13 पाटी मुतूं वचपा जाय अरे चड देव आमकां जाता आतां पयली भाशेन आमकां चोडो जाता तेन्ना भयंकर चड आतां खंय जाता पूण तुवें ब्रदर ताका सांगपा न्हू कोण सकयल न्हिदलो आहा ताका कितें म्हणून बाबा तूं ऊंच न्हीद आपूण सकयल न्हिदत म्हणून कितका सांगताले अरे तूं ताका रिक्वेस्ट करपा न्हू कोण सकयल न्हिदलो आहा ताका अंकल मातशें तूं ऊंच न्हिद रे आपूण सकयल न्हिदत म्हणून अरे कितको सांगतो का म्हण तुका तोंड ना रे तुका अरे तोंड ना जीब ना ताका सांग रे अंकल प्लीज आपल्या पोतून मुतून जाता मातशें तूं ऊंच न्हीद आनी आपूण सकयल न्हिदता आणि झरी तर तो ऐक ना जाल्यार तेजी मुसमूत रे अरे तू सोम ना कितको सांगतो का म्हणा अरे तोंड ना तुका अरे तोंड उगोण सांगो सकल कोण न्हिदलो आसो नाका आख्या धोबी हांव एकलो दिलो नाका होय हेब्रे खबर घेऊया म्हटले बरें केलें बाबा तूं कसो आसाय आनी म्हज्या पुताचो जिजसाचो फोन मा आयलोलो बाबा होय जिजसाचो फोन आयलोलो आणि तो तुमची खबर घेतालो होय फकत खबर घेतालो पयशे म्हाका कांयच धाडूंक ना बाबा ह्या दिसांनी हांव सारकी बरी ना बाबा म्हाका एकदम खोकली वाटता वखद हाडूंक आमचे लागीं पयशे ना लोकांचे काम करून जे दुडू म्हाका मेवता ते आमच्या देस्पेजाकूच पावना बाबा तुजे लागीं कितें पयशे आसल्यार आमकां दी म्हजी वखद हाडूंक जाय तुका पयशे जाय जाल्यार वालेरी खंयसरूय बड्याक धाड जीव देशी तुज्या वखद हाडून जाते दुसरे फावटी वचात म्हजे तोकळीत जाल्यार तो हात मोडून वालेरीच्या हातान दितलो वा कोलो असलोच आता माग जालो आता बिराक आमच्या असल्या बारीक जनावरांची कारण फुडली मरणाची गुडी केन्ना येतली ती आता आमी पडून रावचे पडले बाय उगी राव म्हाका कांयच म्हणू नाका बाबा लेबरा आमची चूक जाली बाबा आमी चुकली आमची चूक जाली चूक माये तू कितें उलयता चुकता तो मनीस जो दुसऱ्याचेर थापट मारता कोण कोता पाप आणि कोण दिता साप बाप हांवें आदारूंक ना पूण महापापी तूं जावन आसा तूं ओगी राव माय ओगी रावन हे अशें चड जावन पावलें सोस बाय सोशान आनीक सोसूंक जाय न्हू माय तूं सोस हांव नाजियाक सांगून म्हज्या भावाक जिजसाक फोन करून ही सगळी खबर सांगतली वा 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 हाका म्हणटात
मोजेचो खेळ तुम्ही म्हजी खबर सांगतली तुम्ही म्हजी खबर सांगतली हे जावन आसा असले मशीन आता तुझे काळे चित्र सगळे रंगयलेले आसा हे पळयतकच तुमकां सारखे फावे जातले होय आणि तुमका दोघांकूय जिजसाक फोन करूंक जायो न्हय तुमका फोन करूंक जायो न्हय हॅलो हा जिजस एब्राहिम उलयता पळय वय ती एकदम बरी आसात या तुज्या मायच्या लागीं उलय हॅलो हा बाबा होय बाबा हाय उलयता बाबा होय बाबा आम्ही बरी आसा तू बरो आसाय न्हू जाणाय बाबा बाबा तू जाणाय एब्राहमान एब्राहम आमची बरो फळामूस करता बाबा आमकां सगळें हाडून दिता बाबा बाबा तुजे लागीं जाता जाल्यार आमकां थोडे पयशे बाबा पयशे नाका बाबा एब्राहमान हांव सगळे पयशे आमकां हाडून दिना सगळे हांव बरी आसा बाबा होय आतां हांव दुयेंत म्हाका कांय जायना बाबा म्हजे पासून हुस्के नाकाय बरे भाशेन बरे बाबा हाका म्हणटात मौजेचो खेळ तुम्ही म्हजी खबर सांगात आणि हांव तुमचे काळे चित जिजसाक दाखयतलो उपरांत कितें जिजस पिसो जातलो ची 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 हातके वाड्यार जिजसाक पिसो म्हणटले उपरांत तुमचे कितें हाकाच म्हणटात ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड बाय हॅलरी हे तुवें कितें केलें तुमकां ल्हान आसली ती व्हड करूं हांवें कितले कास्ती काडलो लोकांच्या घरांनी सर्वीस करून लोकांचे कपडे धुवन हांवें तुमकां वाडयली आनी आयज तुवें म्हाका कसलो इनाम दिलो हो ताणें म्हाका दाखयला तो इनाम दिलो मार मार आनी खरी मार हांव तुजो मार सोसूंक तयार आसा पूण म्हज्या जिविताचे काळो दाग पळोवंक हांव केन्नाच दिवची ना मार चला तू सांग सोदताय एव्हरीवन आता पळय कितें दाखयलां तें सगळें फोट म्हणून हांव कितें सांगूंक सोदता तें आयक माय कितें घडलां तें तरी आयक कितें आयको सांग सांग आयकोता तुजें आयकोकूच हांव आयज पासून जिवी आसा सांग आयकोता तुका सगळें सांग जाय न्हय जाल्यार आयक माय कितें घडलें तें सांग तूं जिजसाची भय जिजस एकदम बरो आसा आनी हांव ताका म्हजे भाव बरी पासून मानता आनी हे पळयता आनी तुका 20,000 धाडले तुका चड देव बरें करूं हांवें तुका सोडूं ना आसूं म्हजी भास येवची आसा भासून दी ना म्हजी कार आसा हांव तुका सोडटा ना तो म्हजे रागान जातलो आपले भयणी सोडूं नाका देखून हांव तुका सोडटा थँक्यू
चुकले माय तुका मोबाईल आसतना म्हजी चूक झाली ताच्या आयकोना तुका मारले पळय दुख पयस करूंक तुमच्या सुख बघूंक तुमकां हाडल्यात वाऱ्या पळय कितलो सोबीत दिसता उदकांत तसोच सुर्या वारो पयस सुटलो दर्या मोगाचे पावलां आमी मारया मोग आमचो सुरू करया तुमी म्हजी ओडी आनीक हांव एकटोच तुमचो तारिया दर्याची लारां मोडटा शीतळ पळय वारो सुट्टा सुकणी पळय वाऱ्यार उडटा मोगान बाय वशेंच गोडटा मोगान बाय मोजें काळीज तुमचें पळय मोगान ओडटा आमकां पळोवन पळय दर्याचें नुस्तें पासून बुडटा पिडे तूं दुकान आसूं जागो तुका मोजेचो हांगा पावतच भुरगो जाता जाणटो पासून 60 वर्सांचो हांगा पावतच खुशाल जाता दुकोती तुजी वेता यो 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 रे इश्टा सोरो सिगरेट डान्स वो नाचोन जिवाक पळय तुजें कितें दिसता असल्या तुझ्या लागीं दुडू नेवता तुका कुंयचे चेडू चेडू तुका लागता ओडू दुडवांचेर मारता झाडू म्हज्या लागीं दुडू कुसता कांयच न्हय म्हाका दुडू मोडू दुडू काबार जाले म्हणटोच रोखडो लागता बँका फोडू 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 कामोन यार कामोन एवरीबॉडी दुडू काबार जाले म्हणटोच रोखडो लागता बँका फोडू कामोन चिल दुडू काबार जाले म्हणटोच रोखडो लागता बँका फोडू कामोन एवरीबॉडी कामोन दुडू काबार जाले म्हणटोच रोखडो लागता बँका फोडू दुडू काबार जाले म्हणटोच रोखडो लागता बँका फोडू अरे वाह कोण तळपां फोडून जोरीची वाट कोत्ता आनी पयला तुवें उदक बलदोस पियेता संवसारूच पक्तो जाला जिजस तार वाडटान डॉलर धाडटा
आनी हो एब्राम कितें काय म्हटल्यार ताचे मायक आनी ताचे भयणीक दिवचे बोलले ताच्या कुस्तार फोलगा मागता. आनी कितलेंच न्हय, तो दिसाक एक गाडी घेवन भोंवता. जशें परी हांव दिसाक एक शर्ट चेंज करता, तेच परी तो दिसाक एक चेडू चेंज करता. सरप्रायझींग. पूण हांव म्हणटा ही खबर जिजसाक कोणूच कित्याक सांगना ना म्हणून ताची माय भयण ताका फोन करून कित्याक गमयना. आरशांत पळयल्यार तुजें रूप सोबीत दिसता. आरसो फकत तुजो रूपकार दाखयता पूण भितरलें चित्र दाखयना. ओपारांनी उलयता आसलो कितें जावन जर तर तूं गॅलरी उलयता जाल्यार तूं चुकता. ती जावन आसा आसल फोट, कारण ताचे असले गुणाक लागतलें चेडू एकूय ना म्हणून सोदता अशें न्ही. सोड तुका बस. Come on. Cheers. Abraham. कोण वॅलेरी? आनी तुका कितें जाय? Abraham, म्हजी माय चड दुयेंत आसा. तिका प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरोया न्हय. कितें म्हटलें? प्रायवेट हॉस्पिटलांत? तुजे जिजसान भावान दुडू जारपाचे बंद केलेत आनी आतां म्हज्या लागीं दुडूनात. देखून तुजे मायक व्हरान ते सेनातोरींत घाल. नाका इब्राहिम, तशें म्हणून नाकाय. हांव तुजे पांयां पडटा, म्हजी काकूट कर प्लीज. वॅलेरी, पांयां पडोंक हांव देव न्हय. देखून हांव तुका सांगता, हांगासरलें बरे भाशेन कडसरून वच. हांव सांगता तुका कडसरून वच म्हणून. आनी जरी तर तूं हांगासरल्या कडसरून वचना जाल्यार हांव ह्या सुण्याक सोदतलो आनी तुका खावंक लागतलो. नाका सुण्याक सोडी नाका. हांव येता. प्रिन्सेस, कितें जालें वॅलेरी? प्रिन्सेस, म्हजी माय चड बरी ना. म्हाका तुज्या आदाराची गरज आसा. तिका हॉस्पिटलान व्हरो. तूं कांयच भियेनाका हांव वॅलेरी? इब्राहिमा फुड्यान गेलेली ताचो आदार मागून तो म्हाका आदार दिवंक तयार ना. जिवा बटाय घे वॅलेरी, जिवा बटाय घे. रिक्षा घेवन यो. तूं भियेनाका वॅलेरी? हॉस्पिटलान व्हरो. आतां धाडटा. फार्मासी सांगतले.
बेगीन मातशी वखदां बरें दिता तशें प्लीज बेगीनूच कोर कितले कशें जाले 3,500 जाता 3,500 हय चड गरजेची वस्त एकदम म्हारग ती 3,500 चड गरजेची वस्त म्हणजे तुवें खरेंच ही जावन आसा म्हजी निशाणी आयज हांव तुज्या दोळ्यान घालता म्हणजे तुवें तूं जाणाय ही निशाणी म्हजी जावन आसा जेन्ना तूं खाजार जातलें न्हय आनी तुजो वयर ह्या घरान भितर सरतलो तेन्ना माई सांग की सोरपळी तुजे गोमट्यान घालून तुका ह्या घरान भितर काड म्हणून हीच म्हजी आशा जावन आसा म्हणजे तुवें हीच म्हजी आशा जावन आसा वेलकम राजा वेलकम पळय ही चेनीची किंमत मोदीक जावपेली म्हजी माय खूब दुयेंत आसा सगळ्यांक ही चेन तुजे लागीं दवर म्हजी माय खूब दुयेंत आसा सद्याक म्हाका ही वखदां व्हरोंक दी प्लीज हांव तुजो उपकार केन्नाच विसरचें ना ही वखदां तुजे मागीर चड गरजेची मॅ तुजी मागीर बेगीनच बरी जाल्या पळय ही वखदां तुज्या नांवां येता थँक्यू व्हेरी मच हांव तुजो उपकार सदांच विसरचें ना बरी तुजी मागीर बरी जाल्या थँक्यू म्हाका सोडून वचो नाका माय 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 क्रुस म्हजेर एक उपकार कर न्हय म्हाका तुजे लागीं फोन काडाल्यार दी न्हय आतां हांवें कितें सांगू फोनाक आनी कितें जालां फोन आयज लागून I want to go home, sir. I want to reach my mother's grave. I understand you. Just we are working on that. You know we are working on that. And when you rejoice that our Redeemer came to live with us as a man, when he comes again in glory, may he reward you with endless life. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord and one another. Thanks be. आज कितें म्हूण जालें आनी फकत 2 म्हयने उरलेले म्हाका हांव म्हजे माय रडो नाका देवाक जाय जालेली आमकां मेळना आतां आमी आवाई गांवांत आसा आनी 5 दीस जयल्या आनी एक क्रिसमसाची सिजन तिकेट मेळपाक तुका मात मुश्कील जातली
सांगो तुझे कश्ट सायनात माय मोच्यान नियाळू ये काळजाचे उलास कोण मेवत म्हाका माय ते भायर घालू माय तुवें नाक्ष्यो चोरयल्यो उताक तुजे तारवार धाडू आखरेक तूच ना जाली माय तुजे पुताचो बरो फुडार पडो तुजो उगडास काडी नासतना एकूय मिनट रावन हेजो जेवूंक हांव पादिसेर जाय 2-3 दिसांनी रांदीक उजो आमकां लागून जीव गेलो बागो जीव रिस्कार घातलो तुवें तुजो गोपान धरून हिवा तूप दी उडोन दू तुजी पूत मोजो सगल्यांचेंच तूं बरेंची दी कोणाचें जावंक दिनासली पाळ एक वेळार चिंतीत जाल्यार काळजाचे पिजोन जातात माय फाळ म्हणटात मुळगोटासोच जाल्यार मोरे गोठुता मुडोंता मोजान करूंक जावंक ना कांय आखरेक उमटोन पडले माय म्हजे गोड उतरांचे जाळ कांयच करूंक हांव शकलो ना जिवितान वादळ मारलें गोंयान गांव तारवार कितली पोय मायलांची वोतोर मदेंच तुटोन पडले माय तुजे मोजे मोगाचें दोर काळजांतली आस काळजांतूच उरली मोड्यार घालूंक मेळोंक नानो दोर काळजांतली आस काळजांतूच उरली मोड्यार घालूंक मेळोंक नानो दोर
येता आपणार या लाग नाही मागीर सांग कित खातलो कित पितलो सांग उलय सांग राधे हो तू बिगी मग पिवपा नाका हांव ते रात का लीड खावलो रे लीड जालो तुई सोमन हांवूय सोमन दोगांय या पळय मागीर आमी लागले आनी आमी रावताय आनी गारको पावल बरो बायले शिताव दोगायले सांग कित खातलो मुळ्या भाजी मेळो तू केसो भाजी मुळ्या भाजी मुळो तुगे मामानी हेस्ताय लागीत रे मुळो हाच्यागू तांबडी भाजी मेळो तू अरे मुळो तांबडे भाजी सुगीत तो हुयला खाद्याचे रे अरे रेस्टोरेंट म्हणून अरे रेस्टोरेंट सांग कित खातलो सांग ते सर तू किती जाय ते सांग किती नाटकांनी बरेची आम्ही पहिले पाटील रे ऍक्च्युली हेर हुई हाय नु हे सगळी वाढले हिंगा पहिले पाट बोला सांग कित खातलो सांग कित खातलो ब्रदर असो बारा हांव पयले पाट पळोवना केन्ना असो बारा पयले लो ये ना किती सांगत रे अरे मुगे लायक कामर केले असो रेस्टोरेंट मोन माग दिसता लास्ट आम्ही लांदा ओल गोवा असो रेस्टोरेंट आहे नु इतली माडे कामर केले सांग रे मासो आमची काय की खावपा दे हो सर म्हणूनचे अरे असो हुचे रेस्टोरेंट आहोत मग सर्व उडायले किती सांगत रे पहिले हो चालतो ते लोक सर म्हणून किती दिसत रे माझा मुजी माशी मरी एक सर हा दिसत पण आणि त्याच्या पडताय आणि ते तो आऊ दिसत भगवान सर म्हणून सर म्हणून पण सांगतो न्हू ना आणि मेनू आहे बरे मेनू मेनू आहे मेनू झाले मेनू हाय वडा भूक लागलेली आहे मेनू आहे वेटर आम्ही दोन मेनू आहे फास्ट आया बरे तुझी मोठा जरी तुझी पोटा भूक लागल म्हणून राधे हो हांव मेनू म्हणतो पयली पण आता सांगत रे तू जाण मरे मेनू कितको खाता येतो जाण अरे मेनू म्हणतो मग जायोच हे रेस्टॉरंटात मग पयली पाठी आता असतो हे सुई गेलो नो मेनू हा पयला हात मरे कितको खाता जाण तू कशको मरे पोशाख दिताय रे एक सुरी एक गार एक प्लेट दिताय आणि पयते आसना पय किताब आडायला धाडावपा अरे ते आड असणार रे सुरेन खातरपा मरे गार पदा सोई आम्ही मेनू ऑर्डर केलो कितको सोई तुम्ही मेनू ऑर्डर केला किती क्या म्हणता मेनू की तुम्ही हवाचा आम म्हणतात नाही मेनू हवाची तिनी हवाचे किती मेनू मिळा किती आमच्या चोट मेनू तुम्ही खायला बाबूश मुगे ब्रादरा सुमार करता हा मुगे ब्रादरा मोठा मेनू जावच सांग सकाळी नुस्त्यापासून त्या मेनू जाव सांग तुम्ही जरा मेनू मुले किती ते अरे किती जाय कसं बसायले तू नको तू आवडत नाही तू नको मेनू मुले किती नो ऑर्डर केला वेटर केला मागीर चोय आम्ही कितको खाता येतो आणि मागीर तू नको पहिले पाटी येईल अरे असत किती पोटा भूक लागल्या मेनू वाढ हावपा भूक लागल्या सोना पहिले बाळेले किती आवडतो मेन म्हणले आपण ना किती मेन म्हणून किती मेन म्हणले
Valerie, Valerie. Jesus, Jesus, माझ्या मा, आमची माय. म्हज्या भयणी, कितें तुजो हेस्ता? सगळें कितें घडलें? कसलें सपनां सपनेतालो? कसलें सुखाचो वास येतालो? मायक म्हजे राणी करून चिंततालो. म्हजें माय, म्हजें माय. जाणा जीसस, माय वतनात सो जायतो उगडास करताली. हांवें जायते केले पूण कसलोच फायदो ना जालो. हे सगळें घडोवप पावलें फकत इब्राहिमाक लागून. ताणें आमच्या घराब्याचें निसंडण करून उडयलें. आयज आमकां आमची माय ना जाली फकत ताका लागून. आयज हांव थोडी जावंक पावलें तें फकत ताका लागून. तुवें ताचेर चड विस्वास दवरलो न्हय, आपलो इश्ट म्हणून. आनी ताणें तुका विस्वासघात केलो फकत ते अमेरिकन डॉलर्साचे आशेक लागून. अब्राहम, खंय तुवें आसा? म्हाका असलो घात कित्याक केलो? म्हाका जबाब दी. म्हाका जबाब दी. कशें परी तूं फुगासांव काडिनाका जीसस? त्या प्रश्नाचो तुका जबाब मेळचो ना. कित्याक म्हजे भयणी, कित्याक? कित्याक तूं येता ही खबर घुमतोच? ताणें हांवें केन्ना चिंतूंक ना तूं म्हाका असलो घात करीत म्हूण. म्हजें जिवीत दुखांत घालून हे म्हजे भयणीचो फुडार पिड्यार केलो ना म्हूण. म्हजे मोगाचे मायक हे म्हज्या हातांतली माती फाव जावंक ना ना म्हूण म्हज्या भयणीचे हातांतली म्हजे जीसस, म्हजे भयणी, हे अशें हांवें तुमकां लागून केल्लें. तुका आनी मांयक खुशाल धरूंक हांवें तारवार वचपाचो रस्तो धरलो. पूण म्हाका कितें घडलें माय? हे डॉलर जोडूंक तुवें म्हाका तारवार धाडलो. हे डॉलरा उदेशी हांवें तुका आनी तुजें उतर राखोवंक म्हज्या भयणीचो बरो फुडार करून हांवें तारवार वचपाचो रस्तो धरलो. पूण कसलोच फायदो ना जालो. कित्याक हांव जोडून गेल्लो देखून ते अमेरिकन डॉलर्स. ना, तूं चुकता. हे त्या अमेरिकन डॉलराक लागून पळोवप ना. जीसस, हो कोण ना? हांव तुजो इश्ट कार्निवल क्रूज लायनीन काम करता. हा वळखिलो. यो बस. जीसस, हांवें ते अमेरिकन डॉलर जोडून म्हजे भयणीक काजार केली, घर बांदलें, म्हजे मायक पायकावन सुखान दवरलें. ते अमेरिकन डॉलर जोडून हांव म्हज्या बायल भुरग्यां सांगाताक सुखान जियेता. पूण तुवें एकूच चूक आदारली. तुवें त्या अब्राहामाचेर विस्वास दवरलो, ताचे लागीं ते डॉलर दिवन धाडले. त्या डॉलराक पळोवन तो पिसो जालो आनी ताणें तुका विस्वासघात केलो. तुवें दुखी जावची गरज ना. हांवें तुका कुशालकायेची खबर हाडल्या. म्हाका बसपाचें ना. तशें जाल्यार हांवच बसतां.
ते अमेरिकान डॉलर जोडून हांवें बंगलो घेतलो, गाडी घेतली आणि कांयच हांवें चिंतलां त्या बंगल्याची राणी आणि त्या मोटराची मालकीन तुझे भयणीक करूं. म्हणजे वय तें मोठें जायत पूण ताका इलाज आसा. तुझ्या भयणीच्या गुणाक खंयचीच गरज काय सोड जायना आणि ताका लागून हांव तयार आसा तुझे भयणी लागीं आसा. कितें तुजे भयणी लागीं? वय तुजी भयण म्हाका फावो जावंक हांव खूब नशिबवान. तशेंच हांव उपकार आठयता आनी देवाक हार घालिता. आयज म्हाका हें सगळें फावो जावंक हांवें जोडलेले देखून ते अमेरिकन डॉलर. पानान आलोत जाल्यार शिरांतले रगत पासून सुकता. 2-3 दीस पासून जेवूंक जायना, आखीच तकली गुंता. देवाचेर विश्वास दवरून तारवटी आखो संवसार भोंवता. केन्ना म्हयने वेतेले आपूण घरा पावतेले आस दवरून रावता. कोण तारवटी जायत जाल्यार अमेरिकन डॉलर कितें तो ताकाच कळटा.